आम्ही हा स्टेजीर हांगा जी व्हडली परफॉर्मन्स जाता तेजेर आमी उबे आहा। तेन्ना मेजर मिनिस्टरान सांगलेलो जो उदीक जे लो टायड लो एरिया असल्या कारणान दर्याचे उदीक भितर येता आनी सगळी कलाकृती भितर उदीक भरता म्हणून आमी तेन्ना ऑडिटोरियमचे लोक बसतात थंयसर उदीक पयलीं जातालें खरें, पण आतां फुडल्यान काम तेंचें कंप्लीट आतां पर्यंत दिसता आतां उदीक दिसना थंयसर काम केलां म्हणून थंयसर। पण आमी आहा स्टेजीर हो मेन प्रॉब्लम आसलो की स्टेजी पोंदा जे उदीक जे हायटायड आसतना तेन्ना फूल उदीक कलाकृतीन भितर येताले। तुमी पळोवंक शकता, शिरीशाक सांगता तुमी दाखोवंक शकता की हांगा स्टेजी पोंदा आमी फाटल्यान आसा कशें उदीक भरलां आसतलें। तुमी पळोवंक शकता की सबंद उदीक हे स्टेजी पोंदा हे भरलां। पयलीं जो आजून हेजें काम जाल्लें ना, जे उदीक भितर येता ते आजुनूय हे उदीक हायटान सगळे स्टेजी पोंदा वयता। तुमी पळोवंक शकता हांगा लायनीन पंप लायिल्ले आहा, जे उदीक भितर आसता ते काडपाचे जे उदीक काडपाचे हे आसा ते पंपान काडटात। आणि एक मेजर क्वेश्चन म्हणटा तो सगळे रिनोव्हेशन काम जाल्ले ते ऑडिटोरियमान उदक येता म्हणून आता सध्या पावसूय खूप पडला, सो ताचे कितें प्रॉब्लेम तसे परत येयला अजून पर्यंत आजच्या घडी तरी काय आणि 2 पाऊस झाले आता। फाटल्याय पावसात काही गोष्टी झाल्या, सेकंड पाऊस झाला असतात, मॅक्झिमम ऑलमोस्ट 63चे पाऊस पडलेले असतात। तसं अजूनपर्यंत तरी आमकां पंप कारण आम्ही डेली मॉनिटर करतो। तुम्ही पळोवंक शकता शिरीशाक दाखोवन अजून त्या कलाकृतीचें जे काम आहा ते अजून कंप्लीट जावंक ना। म्हाका दिसना की आमचे वैयक्तीक विचारीत जाल्यार आमकां दिसता फुडल्या 2 वर्सां ही कलाकृती लोकां खातीर ओपन जावपाची ना। शिरीश कुंकळकार वांगडा होमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर।